कळंगुटे बाबरेश्वराची जात्रा सोमारसावन सुरू जाली। जात्रा सबंद गोंयांत आनी भायरूय फामाद। जात्रेक आंगवण म्हूण केळ्याचें घड दिवपाची पोन्नी परंपरा। पळयात कळंगुटचे जागृत बाबरेश्वराची घडांची जात्रा। हांव शुभेच्छा दिता आनी देव बाबरेश्वराचो आशिर्वाद घेवपा खातीर आख्ख्या गोंयचो लोक ह्या देवस्थानान येता। हे आमचें जें देवस्थान आहा इतले आदले देवस्थान आहा आनी हिंगासर जागोय आहा तेजो कमिटीन फुडाकार घेवन बरें हिंगासर जे म्हापशा आमचें देवस्थान आहा बोडगेश्वराचे तशें हें जावचें म्हणून एक म्हाजी इच्छा आहा आनी गांवचे लोकांची इच्छा। आयज 54 इयर्स जाली ही आमची जात्रा चालू केल्ल्याक आनी आयज आमी चिंतले आमी कानालोत पंचायत अलॉंग विथ बाबरेश्वर देवस्थान आमी फुडें सरून प्लास्टीक फ्री हें एक मनान धरून प्लास्टीक फ्री एक मनान धरून आमी ह्यो प्लास्टीक आतां हें करून आमी ह्यो लुकटाची पती तांकां सगळ्यांक दिल्ली आसा। त्यांना ह्यो एक त्यांच्या पंचायतीन एकदम चांगल्या म्हणजे चांगल्या प्रकारे एक प्रोग्राम हाडलो। हे प्लास्टीक मुक्त पिशव्यो जे प्लास्टीक न्हू ते पण ते हे जे कपड्याचे ह्यो ते डिस्पोज जाता। आज आमच्या बाबरेश्वर देवाची जात्रा आसा। आमी हांगा एडिक्वेट अरेंजमेंट केला पुलीस फोर्साचो। हांगा 24 वरां 24/7 फॉर एनदर 7 दीस पुलीस उरतले हांगा। आनीक हांव सगळ्या लोकांक बाबरेश्वर देवाची जात्रेची शुभेच्छा दिता।